कुशावतीच्या तटार आसा एक सुंदर शांत आणि निसर्गमय गांव जांबावली. मडगांवकून सुमार 21 किलोमीटर पयस आशिल्लो हो गांव शिगमोत्सवच्या निमतान साजरो करणाऱ्या गुलालोत्सवा खातीर खूब फामाद आसा. भक्ती, रंग आणि उत्सव ह्या तिगांचो एक अनोळखो संगम पळोवंक जाय जाल्यार तुमी हांगा मुजरात येवचे. नमस्कार, हांव मंजुनाथ दुकळो, दामोदर देवस्थानाचो अध्यक्ष. आज गुलाला संबंधी बायट दिवपाक हांगा आसा. तर ह्या गुलालाक जवळ जवळ 400-500 वर्सांची हिस्ट्री आसा, म्हणजे खूब पयलीं साकून चालू आसा. गुलाल म्हणजे सोमाराक रातचो म्हणजे फांतोडेर दामबाब रामनाथा देवळा कडेन वता. थंय रामनाथ आनी दामबाब गुलाल खेळटात. म्हणजे मठक्रमस्थ हिंदू सभेच्या नोंदयार केल्ले नेमस्थान थंय वचून दोगांयकी गुलाल घालप आनी थंयच्यान गुलाल स्टार्ट जाता. तो 3:15 सुमार आमी सुवारी मोडून तो गुलाल स्टार्ट करतात. ताजे नंतर वार्षिक आमी 4:30 पर्यंत 4 पर्यंत थंय पालखी दवरताले आनी मागीर पालखी हाडटाले. अंदू मातसो टायम एक्सटेंड करून 5 पर्यंत पालखी थंय लोकांक भेट घेवपाक आसतली. ताजे नंतर पालखी भितर येता. भितर येवन देवाची आरती जाता. म्हणजे कालची आरती, रातीची आरती आज दनपार जातली. ताजे नंतर परत देवाक अलंकार करून परत आरती जाता आनी तो पर्यंत भेट चालू आसता. लोक 11:30-12 पर्यंत रातचे भेट घेवन वतात. हजरांनी भक्त तशेंच पर्यटक आयज हांगा एकठांय जातले आनी पळयता पळयता संपूर्ण गांव गुलालान मागतलो. हो उत्सव जांबावली गावाची श्रद्धा, परंपरा आणि सांस्कृतिक एकवट दाखयणारो एक महत्वाचो उत्सव. गुलाल म्हणजे हो शिमग्याचो व्हडलो शिमगो. व्हडले शिमग्या देवाचे गुलाल मारले म्हणजे सगळे लोकांचे मागीर मारतात. पयलीं देवाचे मारतात. देवाचे मारले उपरांत सगळे लोकांचेर आनी लोकांक देवाची कितें तरी हांगा सासाय मेळटा म्हणून लोक येतात न्ही. हय, गुलाल हांगासर जो शिगमो आतां होळयेच्या मागीर सुरू जाता सगळे विधी, हांगासरले आनी दुसरे कडल्यान कितें फरक आसा? हांगा लास्ट गुलाल जालो म्हणटकीर मागीर गुलाल ना. आनी तुमची आतां गुलाल जो आसा ताची कशी सुरवात जाता? गुलाल म्हणजे शिमग्याची नमी पर्यंत आमची सुरवात. शिमग्या नम करतात, नमन घालतात. नमीच्यान आमगे शिमगो कोमेत चालू आनी आतां व्हडलो शिमगो जालो म्हणल्यार शिमगो सोंपलो. आनी अशें हांवें खंय तरी आयकलें की मडगांवच्यान सगळ्यान चड लोक म्हणटा ते जांबावले पावता. तशें कित्याक त्या बद्दल कितें सांगपाक शकता? ना म्हणजे दामबाब चडसो मडगांवकार चड हें करता न्ही. दामबाबा चड मानतात आनी दामबाब थंय मडगांव आसा आनी हांगा मेन म्हणजे हांगा तो गुलाल करता ते मडगांवकार करतात आनी आतां सगळे इथं सगळे लोक पयलीं ते फक्त मडगांवकार करतात. आतां सगळे गांवचे. मडगांवकारांच्या सगळ्या संकटा वेळार ते खंय पयलो उलो देव दामबाबाकूच मारता. म्हणून अशें म्हणटात की गुलाला दिसा मडगांव खंय सामकें शांत आसता, कित्याक थंयचे व्यापारी जावं नागरीक सगळे मुद्दम हांगा गुलालाक पावता. ह्या उत्सवाची खाशेली गजाल म्हळ्यार देवाची भव्य पालखी, ढोल ताशांचो गजर, पारंपारीक वाद्य आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे भक्तांचो व्हड संख्येन सहभाग.
तर हो आशिल्लो जांबावलेचो गुलाल. फक्त रंगाचो उत्सव न्ही तर गोंयच्या समृद्ध परंपरा आनी सामुहीक उत्सवाचो एक प्रतीक.